नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवच्यो मुखेल खबरो। एसटी समाज आणि गोयच्या हिता खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची आसा गरज। आमदार गोविंद गावडे, गणेश गांवकर आणि आपूण आसात एकठांय, सांगता आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री तवडकर। आमदार विरेश बोरकार काँग्रेसीत करचो ना प्रवेश, आरजीच्या सांतांद्रे गटान केला स्पष्ट। आमदार काँग्रेसीत प्रवेश करता म्हणून काय लोक पातळतात वावडी, गटान केला थेट आरोप। सरकाराच्या काय प्रकल्पांक अतिरिक्त उंचाय दिवपाक मंत्रिमंडळान दिल्या मान्यता। हातून जुंता हाऊस इमारत आणि सरकारी क्वार्टर्सांची उंचाय वाडोवपा खातीर अतिरिक्त FARक दिल्या मान्यता, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। पणजी महापालिकेने 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक दिली मान्यता। अर्थसंकल्पीय निधीतल्यान पणजी उदरगतीची कामां करपाक दितले प्राधान्य, सांगता महापौर रोहित। खण क्षेत्राक पारदर्शक कायद्याप्रमाणे आणि पर्यावरण टिकाऊ पद्धतीन परतून जीवित करपाचे सरकारान केल्यात यत्न। खण पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेत गोंयांत जाले बरीच प्रगती, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। आणि गोंयांत वाडपी गरमेक लागून दिसान दीस वाडत आसा उदकाचे सांवाट। 15 जून मेरेन पावतलो इतलो आसा उदकाचो सांठो, सांगता मंत्री शिरोडकर। मात कांय धरणांतल्या उदकाची पातळी कमी जाल्ल्यान वाडला हुस्को। आता खबरो विस्तारान। एसटी समाज आणि गोयच्या हिता खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा। आमदार गोविंद गावडे, गणेश गांवकर आणि आपूण एकठांय आसात। आम्ही एकठांय येवन काम करतले अशें आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकरान सांगले। मंत्री तवडकरान केल्ल्या विधाना खातीर गोंयांत राजकीय चर्चेक उधाण आयला। फाटले सुमार 1 वर्साच्यान मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे हांचे मदीं मतभेद आशिल्ले। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत तशेंच भाजप पक्ष पावंड्याचेरूय तांचे भितरले मतभेद दूर करपा खातीर यत्न केले, मात ते शक्य जावंक ना। पूण फाटले सुमार 20 दीस जाले सभापती गणेश गांवकरान हे खातीर यत्न केले आणि ताच्या यत्नाक यश मेळ्ळें अशें चिन्ह आतां नदरेक आयल्यात। आता खुद्द आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री रमेश तवडकर हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्या। एसटी समाज आणि गोंयच्या हिता खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा। आमदार गोविंद गावडे, गणेश गांवकर आणि आपूण एकठांय आसात। आमी एकठांय येवन काम करतले अशें मंत्री तवडकरान सांगले। आमी सांगू शकता एक ह्या विशयाचो फाल्यां आमी प्रेरणा निमित्यान प्रेस कॉन्फरन्स दोघे बराबर प्रेस कॉन्फरन्स आसा आणि 25 तारखेर सगळे बरोबर बराबर ना ते जाले ते बरें आसा, पण मेवले तुमी एकठांय जाले सगळे जाले मीटिंग झाली सर तुमचे मीटिंग झाली विषय मिटलो सगळे मिटले फ्रेंड्स अगेन सर एकच विषय आमी सगळ्यांनी केला आसान उलयता तूं कम्युनिटीच्या हिता खातीर गोंयच्या हिता खातीर सगळ्या जाणांनी बरोबर काम करप हो आमी निर्णय आज हो मंत्री आसा ते हांवें बरोबर फाटल्यान घेवन आसा ह्या विशया खातीर गोंयची जे बरें जातलें ते करपाक जाय ह्या सुनाचो निर्णय। सो तुमी एकठांय जाय जाल्यार गोंयचें बरें जातलें, ना जाल्यार जायना। एक शब्द की हांगा सगळ्या प्रकारचे विषय आसात, त्यामुळे जितलो प्रयत्न गोंयच्या हिता खातीर किंवा कम्युनिटी हिता खातीर करपाक जाय एज ए ट्रायबल ऑल्सो मंत्री म्हणून आसतना हांवें करपाकच जाय। सो एखाद्या इलेक्शनात तुम्ही तिघ वांगडा आसतले इलेक्शनात म्हणटा सगळे बरोबर आसता, सगळ्या लिडर जे आसले बरोबर आसतले। तुम्ही फाल्यां आमी त्या विशयाचो प्रेस कॉन्फरन्स आसा आणि मागीर केन्ना तरी शक्य असो म्हणजे 25 सगळे प्रेरणा तुम्ही येवच्यान कार्यक्रम ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आमदार विरेश बोरकार काँग्रेसीत प्रवेश करचो ना अशें आरजीच्या सांतांद्रे गटान स्पष्ट केला। आमदार काँग्रेसीत प्रवेश करता अशी वावडी तरणाट्या समर्थकांमदीं कांय लोक पातळयतात असो थेट आरोप ह्या गटान केला। आमदार विरेश बोरकार काँग्रेसीत वचपा संबंधी कसलोय निर्णय घेतलो जाल्यार ताचे कडल्यान आमी स्पश्टीकरण मागतले अशें ह्या गटान सांगले। पळयात पुराय बातमी। सांतांद्रे मतदारसंघाचो आमदार आणि आरजीपीचो फुडारी काँग्रेसीत प्रवेश करता म्हणून चर्चा चल्ल्या, मात हे विशीं आतां आरजीपीच्या सांतांद्रे गटान स्पश्टीकरण दिला। आमदार विरेश बोरकार काँग्रेसीत प्रवेश करता अशी वावडी तरणाट्या समर्थकां मदीं कांय लोक पातळयतात असो आरोप आरजीपीच्या सांतांद्रे गटान केला।
आमचो आमदार काँग्रेसीत प्रवेश करचो ना अशें ह्या गटान स्पश्ट केला. सांतांद्रे आरजीपी गटाचो सल्लो घेनासतना कसलोच निर्णय जावचो ना अशें तांच्यांनी नमूद केला. आपूण काँग्रेसीत प्रवेश करचो ना अशें आमदारान स्वता आश्वासन दिला असोय दावो गटान केला. आमचो आमदार लोकां खातीर रात दीस वावुरता. घरांतल्यान सकाळी भायर पडटा तो रातचो उसरा घरा येता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. देखून आमदाराक हांगा थंय वचूंक नाका अशें सांगपी तुमी कोण असो प्रस्न सांतांद्रे आरजीपी गटाचो तुषार गावस हाणें आरजीच्या फुडाऱ्यांक केला. आमदार बोरकाराक राजकीय दिश्टीन तोडून उडोवपाचे यत्न सुरू आसात असोय आरोप ह्या गटान केला. आमदार विरेश काँग्रेसीत वचपा संबंधी कसलोय निर्णय घेतलो जाल्यार ताचे कडल्यान स्पश्टीकरण मागतले अशें ह्या गटान सांगलें. आयकात. तेंच्याच भितर एक कोण तरी फोन करून म्हाका सांगता 3 एप्रिला की आमदार काँग्रेसीत वचपाचो आहा म्हणून. आमकां खबर नासली त्या टायमार आमदार काँग्रेस वचपाचो आहा म्हणून. म्हणल्यार हिंच्यांनीच कोणाक तरी प्लान केला आणि हे आमच्या भुरग्यां मदीं मेसेजी पावयताले की आमदार काँग्रेस वचपाक ना म्हणून. सांतांद्रे ब्लॉकाक खबर नाही. सांतांद्रे खबर ना म्हणल्यार आमकां वचपाचोच ना तो. आमदारूच वचपाचो ना काँग्रेसीत. आमदार न्हू सांतांद्रे ब्लॉकाक कॉन्टॅक्ट करूं ना काँग्रेसीन. 100% करूं ना आमदार. आणि आमकां खंयचें डिसिजन आमकां सांगनासतना आमदार घेयना आणि आमदाराचो दम आहा की आमदार काँग्रेसीत वचपाचो ना. आमदाराचे मी काम पळोवना. आमी हांगसर कशें तळमळटा ते रात आनी दीस तो सांतांद्रेचे कशें डेव्हलपमेंट जावपाक लागून काम करता ते. जी 20-25 वर्सां कामां उरलेली सांतांद्रेन घडपाची आसलेली जे आमचे बाय गांवचेच एक्झाम्पल दितलो जाल्यार आमचे लोक 10 वर्सां हांगसर उरतात तळमळे ते गांवांत लोकांक तेणी उदक पावयला असो हो आमदार आमचो. आनी तेजेर तुमी एलिगेशन घालता. तो सकाळचो भायर सतत तो रातचो भायर घरा पावता आनी तुमी ताका म्हणटा हे फंक्शनाक वचो नाका ते फंक्शनाक वचनाका. अरे लोकांनी निवडून हाडला ताका. लोक ताजेर तो ताका आपयतलो तो वयतलोच. तुमी कोण रे सांगपी ताका. आतां तुमी पयलींच पयला आसतले की काल सॉरी मनोज विरेशाक विजयाच्या वांगडा कंपेर करता. अरे असो एकूच आमदार असेंब्लीत आसतलो जेणे गोंयकार खातीर असेंब्लीन इश्यूज काडला. आमदारा कडेन मिटींग घेवन ब्लॉका कडेन आमी पब्लिका कडेन वयतले आणि आमदारान अशें सांगला की आपूण काँग्रेसीन आपणाची आरजी पार्टी आणि आपूणय फाउंडर आरजीचो पार्टी सो आपणाक आरजीचे आयडियोलॉजी राखून सांबाळून दवरपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकाराचे 2 ते 3 प्रकल्प आसा ताका अतिरिक्त उंचाय दिवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. हातूंत जुंता हाऊस इमारत आणि सरकारी क्वॉर्टर्सांची उंचाय वाडोवपा खातीर अतिरिक्त FARक मान्यताय दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच खण कंपन्यांक रिप्लेसमेंट खनिज माल दिवपाक मंजुरी दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. आयकात. कॅबिनेटाक आज मेजर डिसिजन कांय नाशिल्लें. गव्हर्मेंटाचे जे 2-3 प्रोजेक्ट आहा ताका एडिशनल हायट दिवपाचे कॅबिनेटान अप्रुवल केला. फॉर एग्जाम्पल आमी आमची जुंता हाऊस बिल्डींग बांदतात, गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आमी बांदतात. ओके तांकां एडिशनल हायट शेअर दिवपाचो तो एक डिसिजन आशिल्लें. आनी दुसरें मायन्साचें डिसिजन आशिल्लें रिप्लेसमेंट ओवर दिवपाच्या संदर्भात. ताका हेजें नांव याद ना. बाकीचे रुटीन डिसिजन. पणजी महापालिकेन मंगळारा आर्थीक वर्स 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिली. चालू आर्थीक वर्सात महापालिकेक कर आणि हेर उत्पन्नांतल्यान 113.18 कोटी रुपयांचो महसूल मेळपाची शक्यताय असून 113.3 कोटी रुपये महसुला खातीर खर्च जातले जाल्यार 37.3 कोटी भांडवल उत्पन्न आणि 50 कोटी भांडवला खातीर खर्च जावपाची शक्यताय आसा. अंदूच्या अर्थसंकल्पीय निधींतल्यान वेगवेगळी उदरगतीची कामां करपाक प्राधान्य दितले अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. Most of it, I think, is more to do with accounting than with anything else. As I clearly mentioned also to my stand is very similar when it comes to anything to do with the budget. Our responsibility is to bring development work or whatever the people require to get all of that done. We will then instruct the administration on what is required for that particular year. Say for example, we are taking up various development works. We are building a center for autistic children. It's going to be one of the first in the country the municipality is doing. Because
See, my children also are autistic. There's a lot that needs to be done for special needs children, especially in Panjim. So because of that, we are doing a full-fledged proposal to help them. That is going to come up to, that itself will come up to 5 crores. We want to redo Church Square, that will come up to another 6 crores. So there's a lot of work that we are planning. See, my job is basically to tell the commissioner, to tell the administration, this is the amount of money that I require. And their job is basically to make those funds available to the councillors for whatever the people need. Now, in terms of these budgeting issues and all, the opposition can bring it up with the thing and they can give their replies. So, that is collected from the casino garbage? that you ask commissioner, that those details that are not have like that. All, see, corporation has never done loss. There will be arguments about how much is there or whatever it is, but the corporation has never been in a loss. See, I remind everybody also now, prior to us joining, the house taxes were raised almost every year by 5 to 10%. This time we made a choice when I was there in the beginning not to raise taxes at all because it's unfair to the people. Because the corporation and the administration was not doing their job collecting taxes, we should not unfairly burden people. And for that, for these are the commissioner, those numbers, commissioner will give you all of those details. So how much is the earmarked for developmental works? See, it depends on each individual project. See, I have told him at least this year to keep around 25 crores available, just in case for any. The main projects will always be there, but in case there are additional projects that come up or anything else that will go. So 25 crores would have asked him. So including the fish market, the project. Yeah, so all of that. So now fish market also when it was done, I was not involved in it, but it was done. It wasn't done correctly. What they said is correct. It was not done correctly. So we are redoing that entire thing. We want to make sure it's done properly. Okay, so today we had a budget meeting. So we have presented a surplus budget this year. Same, it has been same like the previous years, what we have been doing. And the focus is on development of the city also. Many new projects also which the corporation is initiating. Like there's a new respite center for special children which the corporation has proposed to construct in Karanjali. So we have made provisions for that. There is beautification of the church square also which is going to happen. The focus is also on how to increase revenue collection. Like you see last year, like for example, we had this Ashtami fair, Ganesh Chaturthi market, what happens over there on the promenade. We got 1 crore 15 lakhs revenue from that fair. Like the previous years also, like the year before that, it was 1 crore 10 lakhs, and before it was around 90 lakhs. So there has been a quantum jump because of the efficiency in collection. So we want to replicate that in whatever we do this year, like even other fairs and all. So revenue should come into the corporation through such fees and all. And we also don't want to burden the people with a lot of excessive taxation also. 2012 उपरांत गोंयांत मायनिंग बंद जाल्ली हाचो राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर गंभीर परिणाम जाल्लो आनी ताका लागून जायत्या क्षेत्रांनी रोजगार बंद जाल्ले. गोंयच्या खण क्षेत्राक पारदर्शक कायद्या प्रमाण आनी पर्यावरण टिकाऊ पद्दतीन परतून जिवीत करपाचे सरकारान सातत्यान यत्न केल्यात. जबाबदार खणकाम सुनिश्चित करपा खातीर केंद्र सरकार, तज्ञ आनी संबंधित स्टेक होल्डर्सां कडेन सतत चर्चा जाल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आतां खण पुनरुज्जीवनाचे प्रक्रियेत गोंयांत बरीच प्रगती जाल्या अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. The mining supported the lakhs of the livelihood directly and indirectly across the state. However, we also witnessed one of the most challenging phases in Goa's economical history following the suspension of the mining activity. The stoppage of the mining after the 2012, the subsequently after 2010 had a major economic impact on Goa. Economic activities slowed down considerably in the mining dependent regions. The thousands of the workers lost employment. The opportunities, transportations and the bus sector suffered heavily and many small businesses faced the serious financial difficulties. The impact was felt across the multiple sectors in the state economy. Since assuming the office of the government has consistently worked towards the reviving of the Goa's mining sector in the transparent, legal compliant and the environment sustainable manner. We maintain the continuous dialogues with the Government of India, the legal experts, the mining dependents, industry stakeholders and the local communities to ensure that the mining activity could be resumed responsibly while protecting the environment and social interest.
I'm pleased to share that the Goa has made significant progress in the mining revival process. The first phase of the mining block auctions was successfully completed and the several mining blocks have already resumed operations, and nearly the 18 mining blocks where estimated production capacity of approximately the 19 million tons per annum have been auctioned. This revival has begun restoring the economic confidence and industrial activity in the state. वाडटे गरमेच्या फाटभुंयेर खंय तरी आतां राज्यांत उदकाचे सावट फुडाराक उबे रावतले असो हुस्को वाडला. पूण गोंयांत 15 जून मेरेन गरजेचो इतलो उदकाचो सांठो आमचे कडेन आसा अशी गवाय उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्या. साबार तालुक्यांनी आयजूय अनियमीत उदकाची पुरवण जाता, मात गोंयच्या धरणांनी उदकाची पातळी कमी जाल्ल्यान हुस्को वाडला. अणजून धरणांत 18%, सावले 33%, वेळारीत 36% अशी उदकाची पातळी जाल्ली आसा. मजगती हवामान खात्यान ह्या फावट मॉन्सूनाचें आगमन 31 मे मेरेन जातलें असो उक्तायला. पूण मॉन्सूनाच्या आगमनाक आनीकूय कळाव जालो जाल्यार गंभीर परिस्थिती उप्रासतली असोय हुस्को आसा. कुडचडे लायटीची बिलां चड आयिल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळ करपा खातीर कुडचडेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात भेट दिली. पयलीं चडांत चड 2,000 रुपया सकयल बिलां येतालीं, पूण आतां तीच बिलां 6,000 ते 7,000 रुपया येतात. सोलाराचो वापर करपी लोकांक लेगीत 8,000 रुपया बिलां येतात. खंय कांय जाणांनी तर बिलां भरपा खातीर आपले भांगर सुद्धा विकला असो दावो थळाव्यांनी केला. सरकारान बेगोबेग कारवाय करची आनी हातूंतल्यान सुटका दिवची अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. सगळे आमगे सिव्हिली आणि एक घरातलो एक मनीस कंपल्सरी त्या कोर्सा अटेंड जावपाचो आणि मीटर कसो शिकप तो तेजेर कितें कोर्स सरकारान 90% लोकांक हे कळपाक आम्ही ओल्ड वडे मातीघर आहले आम्ही कॉलेज केले आणि मीटर काढपाक इलेक्ट्रिशियन मीटर काढून गेलोय बी डिपार्टमेंटान. आता महिन्या वेळा बिल मीटर किती करपाक पडटलें. गोंया वन ऑफ द फर्स्ट फॅमिली ज्यांच्यानी सोलर घातला. 11 केवी प्लांट घातला सोलर, 11 केवीचो 11 केवी प्लांट सोलर घातला. आणि आमगेलो जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आसलेलो आमगेलो पात्रांव तेन्ना तेका व्हरोन म्हाका सासपाक व्हरोन अवॉर्ड दिलेलो. अवॉर्ड दिलेलो आयकया तेका पयरच्या म्हयन्या सोलर घालून 8,000 रुपया बिल येयला. सोलर घालून 8 एक्चुअली सोलर घालता गव्हर्नमेंट पयशे दिता म्हळ्यार गव्हर्नमेंट तुका सबसिडी न्ही मागीर तुका ऑन ग्रीड वयता न्ही युनिट एक्स्ट्रा गव्हर्नमेंट घेवन तुका पयशे दिता. आयकय पूण एका एक म्हयन्या 8,000 रुपया सोलर घालून बिल येयला. सुर्या मिस्टेक अचानक इतली बिल म्हाका फ्लॅटांत येवपाक लागले 8,000 रुपया. म्हाका कांय इंडस्ट्री ना कांय ना. आतां दत्राज म्हाका मेळ्ळो म्हणून तूं जालें हें जॉयन जावपाक कारण म्हाका हें जालें. आज हांवें 7-8,000 भरले काल भरले जाले. परत 4,000 भरपाक लायले. इंजिनियरान 1,000 घेतलो. मागीर टायपिस्ट करपाक तेणी 3,500 घेतले 350 घेतले. हे भरून हांव 2,000 खर्च केलो आनी 2 दिसांनी लीव काडून रावलो. मागीर इतली बिल आमी पयशे हाडप खंयच्यान भरप खंयच्यान पगार येतलो कितलो. गव्हर्मेंटान तेचे भर घेवपाक जाय न्हू. आतां गव्हर्मेंट आमगेलो रे पूण आमकां गावपाक लागला आतां. अशें दिन म्हणटा अशें दिन हे तुमी गरजेचो अभियान आनी कितें हे आमी काम करून थकले. पयलीं लोकांनी आमी पयलीं कंप्लेन करताले हें करता तें करता म्हणून. आतां आमचेर हें ऑपोजीट येयला. आनी 4,000 भरले परत भरपाक लायले म्हाका आतां. टोटल कितले टोटल म्हाका आतां 15,000 भरले लायटी बील धरून सगळे. आनी पयलीं मिटरूय बरें आसले ते फिडबॅक घुंवताले पळय ते मिटर सारकेले. हे डिजिटल मिटर आमकां कोता येवपा न्हू. आनी हांव स्मार्ट मिटर हाडून सोदता ते आमच्या हड्याक घालपाक सोदतात आतां. एक्चुअली कितें आहा लायटीची एज पर द GRC प्रमाणे इम्प्लिमेंट जाल्ली आसा. टॅरीफ जे आहा पयलीं आमी पयलीं KWHची रिडींग करताले. पूण आतां कितें जालां 3 पॅरामिटर KW डिमांडाचे हें करता. डिमांडाचे कितें करता लोड लोकांना वाडलेलो आसा. सँक्शन लोड आसता तो कमी आसता आनी यूज करता तो डिमांड जास्त करता. आनी ताका लागून तांकां खुबशे जाणां मॅक्झिमम म्हाजे कडेन नॉलेज प्रमाणे येयल्ले प्रमाण खुबशे ते तेंचे एनर्जी चार्जीस तांकां पेनाल्टी पडटा. आनी ताका लागून तेंची बिलां वाडटा. अशें आमी खुबशे जाणां ते केसीस म्हाका 100 एंड मोर दॅन 100 150 लोक अशे येयल्ले तेंचे क्लियर जाल्ले आसा. इन्क्रीज ऑफ लोड करून ती क्लियर केल्ली आसा. थोडी कितें आसा KVH आसा पळय KVH पॅरामिटर. सो एक्च्युअल रिडिंग्स आनी
जो मोटर जो आहा तो इंडस्ट्री बील कितें आसता तो मोटर जो युसेज म्हळ्यार खंय तरी वेस्ट जाता तो काउंट जाता आनी त्या रेटिंगाचेर आमी तांकां बील करता. ताका लागून ते म्हाका ते बील खूब जाणांक इफेक्ट जाता. पूण तिंगा आतां खुबशे जाणांनी कॅपासिटर जावं चेंज करून इम्प्रूव जाल्ले. सो म्हाजे हिसपान ते थोडे जाणांक तरी पूण अजून आसा ग्रीवन्सी येता, हे अशें ना खुबशे येता. पूण आमी तिंगा ते एज पर द GRC प्रमाणे जे जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशन टॅरिफा प्रमाणे आमी बील करता. आमी आनी जे मिटर आमचे मिटरींग कितें आसा फॉल्टी आला तर आमी इमिडिएटली ते रिप्लेस करून तिंका सॅटिस्फाय करता. गोंयांत 19 आणि 20 मे या 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडटलो असो अदमास आसा. ते भायर वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो खंय. देखून अशा परिस्थितीत नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी दिल्ली आसा. ह्या वर्सा पार्किंगेचो प्रश्न सुटावो करपाक आमी मुखेल प्राधान्य दितले. म्हणून पणजी पुलीस स्टेशनात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान सध्या पुलीस निरीक्षक ही परिस्थिती सांबाळटा. गृह खात्याच्या आदेशा प्रमाण फक्त PI आणि PSI हांकाच दंड वसूल करपाची अधिकृतताय आसा अशें पणजी महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगले. मजगती पणजी येरादारी पुलीस उपनिरीक्षक एकलोच आशिल्ल्यान कार्यालयीन कामां तोच करता. देखून प्रभावीपणान दंड लागू करपा खातीरूय कोणूच ना. देखून गृह खात्याक ही पदां भरपा खातीर आमी विनवणी केल्या. येरादारी संदर्भातले सगळे प्रश्न योग्य रितीन सोडोवपा खातीर पणजेत आनीकूय PIची भरती जावपाकूच जाय. हो प्रश्न सुटावो करपाक 9 महिने तरी लागतले अशें महापौर रोहित मोन्सेराताचें म्हणणें. Same thing. No parking is parking is a major priority for this year. Now what is happening is also now if you look at it, Panjim police station actually is very understaffed. There is a shortage around 30-40 traffic police plus 50-60 town police. Now luckily at least our PIs are very good, so they are managing the situation. Now there has been an order passed from the Home Department stating that only PIs and PSIs can fine. Now there is one PSI in Panjim who sits in the office because he has administrative work. So there is basically nobody to fine anybody. So we had requested the government or requested the Home Department to basically fill those posts because there are some PSIs, there are 7 PSIs in Ponda, 8 PSIs somewhere else. So those people should be brought over to Panjim so at least our traffic situation is thing. So then it will be a thing. They have some control. See, through collector we have already passed that notification banning taxis. This traffic issue is not a 1 month issue. This will be at least a 6 month to 8 month to 9 month issue. Now there are people who are parking on zebra crossings, who are parking on the footpath, who are parking on the... We have already done a survey with the police department, with the DYSP, PI, everybody. We have notified all of these areas. What we're doing is we're putting balusters, we're blocking these areas. See, this will take time because tenders have to be paid, issues have to be notified, roads have to be done. So this will happen in the course of time. Just give us a little time. We have to do something with No, I know. See, because nobody's there to find, if a PSI, if only PSI and PI is allowed to fight, PI has gone on bandobast duty. Then they are called for some VIP movement or they are called for something else. There is hardly anyone to find. That is why we are requesting the Home Department to fill up these posts, no? Because if we have 4 or 5 or 6 PSIs available to us, then at least 3-4 people can be dedicated permanently only to challenging and bringing traffic discipline into the city. Unless that happens, nothing can be done also. Now, we are working with the PI and he is doing a very good job with what he can at the moment. RTO also, we've asked RTO to help us remove all these commercial vehicles, genset. But people now, all these people who are parking gensets, they should also have this thing, no? They are taking away parking space for the people. They also don't have any sense. So there is a lot of it is also civic responsibility that is being done. मुरगांव बंदर प्राधिकरण वाठारांत वालंकिणी कोपेल्या लागसार जमनीचे डिमार्केशन करपाक आयिल्ले आसतना थळावे तांकां विरोध केल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. हे विशीं मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांकां म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून डिमार्केशन प्रक्रिया स्थगीत करपाची मागणी केली. कोपेल्याच्या 1 इंच सुवातेक हात लावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी आमदार आमोणकारान दिल्या. मुरगांव वालिंकिणी कोपेल वाठारात जमनीचे डिमार्केशन करपाक MPAचे अधिकारी आयिल्ले. हाची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पॅरिश प्रिस्ट फादर झेवियर ब्रागांजा हांचे सयत व्हडा संख्येन थळावे एकठांय जाले. तांणी जमनीचे डिमार्केशन करपाक विरोध केलो. डिमार्केशन करपाक दिवचे नात असो इशारो थळाव्यांनी दिलो. तशेंच ताचे उपरांत हे घडणुकेची म्हायती थळावो आमदार संकल्प आमोणकर हांकां मेळ्ळे उपरांत तांणी बेगोबेग घडणूक थळार धांव घेवन MPAच्या अधिकाऱ्या वांगडा चर्चा केली. तांचे कडल्यान म्हायती घेतले उपरांत डिमार्केशनाची प्रक्रिया स्थगीत करपाची मागणी केली आनी कोपेल्याच्या 1 इंच सुवातेक हात लावपाक दिवचो ना अशी शिटकावणी लेगीत आमदारान दिल्या. म्हळ्यार इश्यू न्हू तो हे जे फाटल्यान इल्लो असो जागो पळयता तो पार्किंग एरिया ताका लागून हो जो मॅटर आहा रिलेटेड टू दीस ओनरशीप ऑफ दीस
हो मॅटर आमी सीएमा फुड्यान दवरलेलो आसा. आमी म्हणटाना किर्गोस्कारांनी व्हरून सीएमा फुड्यान दवरलेलो आसा आनी तो आमकां आमच्या हांगासर जे डिवोटीज येता ताका लागून ताका ते पार्किंग करपाक जागो जाय. एक्चुअली हो आनी हो सारे दोनी हे जागे ओपन जागे ते गव्हर्मेंट लँड दे आर नॉट बिलॉंगिंग टू एमपीटी इन एनी वे. So they are open lands. They belong to government. Even this property of this chapel is taken on lease from the government. It's not something coming. Suddenly MPT comes and says this is our property. How it can be? It's not possible. No? If MPT says that this property belongs to them, then they should show documents saying that we have taken on lease from the government. Correct. Which they don't have. So it is. So we have directly approached the CM. We have put our need before him, and he has assured us that he will intervene. So he has intervened, and we are waiting for the reply. That's the reason we are not against the demarcation team, but we have told them the matter is at the CM's office. So please defer it. Defer. See, this is a people's issue. जेन्ना लोकांचो इश्यू आसा, being a representative, elected representative of this constituency, म्हाका रावचोच पडटा. They only ते म्हाका जेन्ना कॉल करता जाल्यार आय कॅनॉट से दॅट आय एम नॉट अवेलेबल. आय हॅव टू बी अवेलेबल. आतां इतली सगळे इश्यूज जाले. आमचे हरबर इश्यू जालो, भरत लेनाचो इश्यू जालो, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इश्यू जालो, सगळे कडेन आमचे सायडीन मायंड वलंकनी सायडीन मायंडचो इश्यू जालो. सदांच आमी आतां आनी कितें आसा एमपीटी कितें जाला एवरी टायम हांव येयलो काय ती केसीस म्हाजेर घालता. आतां एक हायकोर्टान केस चलता, छत्रपती शिवाजी महाराजा लागून हरबरची केस चलता, भरत लेणीचेर केस चलता. सगळे कडेन म्हाका ते एक्यूज करता आनी हांवें तांकां म्हटलें ह्या केसीकूय हांगा जाय जाल्यार म्हाका एक्यूज केल्यार जाता. बट आय हॅव टू बी विथ द पीपल बिकॉज इट इज अ जेन्युअन इश्यू. आमी कितें येदी व्हडली आमची सायबींग मारची कॉपेल आसा आनी हांगा समज जर एमपी येवन आमचे दुरीग मोडटले आपलो जागो म्हणून जाल्यार खंय तरी वायट दिसतलें न्हू. ओन्ली हांवें एश्युअर फादराकूय एश्युअर केला आनी सगळ्या लोकांकूय एश्युअर केला आमच्या दुर्गाक जावं हे आमच्या कसल्याकूय कोणूच एक टच सुद्दां करूंक शकपाना हें हांवें तांकां सांगलेलें आसा. केन्ना टच करपाक दिवपाना. जे पर्यंत हांव हांगा आसा न्हू कोणाकूच टच करपाक दिवपाना. आसूं आमचें कितें आसा ही जागो आतां वेस्ट जागो आसलेलो काय बरें दिसता पळय हांगा ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आसा. स्वता आमचे फादरान आनी तेंच्यांनी सगळ्या लोकांनी मेळून हें केल्लेलें आसा. थंयसर येवन तुमकां जी वायट पळय कितें तुमी डिमार्केशन करून आपली एरिया आमकां जाय ही एरिया आमकां मोडपाक सोदतले जाल्यार केन्ना जावपाक दिवपाना. एमपी आसूं या कोणीय आसूं हांव केन्नाच हांगा एक टच सुद्दां करपाक दिवपाना. एक कुस्कूट हांगा घालपाक जावपाना. गोमंतक टीव्ही खातीर मुरगांवच्यान रिपोर्टर किरण बोरकार. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.